हे हॉस्पिटल कृती समिती गेले 1.5 वर्ष सतत ह्या हॉस्पिटलाचो विषय घेऊन फॉलोअप करत असा. आज अंतिम टप्प्यान जशें म्हणटा तशें आमी ही कृती थारायल्या की 5 दीस सतत चेन हंगर स्ट्रायक दवरलेलो आसा. प्रशस्त डौलदार अशी इमारत गेली 8-9 वर्सां हांगा उबी आसा. पेडणे तालुक्याचो गौरव जावपा सारकी अशी हॉस्पिटलाची इमारत ती. आणि ह्या बिल्डिंगे भितर सुसज्ज अशें हॉस्पिटल जावची ही प्रत्येक पेडणेकाराची मागणी आसा. गेले 9-10 वर्सां जेन्ना ही बिल्डिंग उबी केल्ली ताचे फाटलो उद्देश आशिल्लो की गोवा मेडिकल कॉलेजीक लिंक अशें हॉस्पिटल जावचें जातून सगळ्यो फॅसिलिटी उपलब्ध जावच्यो. जवळ जवळ मिनी GMC टायपचे. आज सगळे म्हणटात की पेडणे इज अ फास्टस्ट ग्रोईंग तालुका. आज सुंदर समुद्र किनारो आसा, ट्युरिजमाचो बेल्ट हो, त्याच बरोबर मोपा एअरपोर्ट आसा आणि इतर गोष्टी आसात आणि हो मोठो तालुको. आणि ह्या तालुक्या खातीर जेन्ना श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे आरोग्य मंत्री आशिल्ले तांचें एक विजन आशिल्लें की तांच्यांनी हे हॉस्पिटल हांगा सुरू करपाचो प्रयत्न केल्लो. इनफॅक्ट तेन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजच्यो विद्यार्थ्यांच्यो सीट्स वाडयल्ल्यो. 100 वरसून 150 केल्यो आनी 150 वरसून 200 करपाक एक प्रायमरी नीड आशिल्ली की रुरल एरिया भितर हॉस्पिटल जावचें. एक मेडिकल कावन्सिल ऑफ इंडियाची एक प्री कंडिशन आसता ते फुलफील करपा खातीर आणि ते स्वता पेडणे गांवचे असले कारणान तांच्यांनी ही बिल्डिंग पेडणे उबारपाचो प्रयत्न केलो. बिल्डिंग उबी जाली पण दुर्दैव की ते पडले. तांचें स्वप्न आशिल्लें की आपल्या कारकिर्दीन हे आपण सुरू करतलो. ते पडल्या उपरांत इतर 2 आमदार आयले आणि ह्या 2 आमदारांक म्हजें प्रामाणीक मत आसा की जाय तितलो प्रयत्न केलो ना आणि ताका लागून गेले 9 वर्सां ही बिल्डिंग अशीच पडून आसा. हातून वेगवेगळे जे लागपी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जाय तो उबो केलो ना. बिल्डिंग उबी केली, मेडिकल हेका ज्यो इक्विपमेंट्स लागतात ते प्रोक्यूर केले ना आणि ताका लागून ती बिल्डिंग तशीच पडून आसा. हातून सुसज्ज अशें हॉस्पिटल सुरू जावंक शकता. जे प्लॅन केला ते 12 OPDs वॉर्ड, ताचे उपरांत जे 5 ICUs आसात, 2 मॉर्ग आसा, मेडिकल इतर फॅसिलिटीज आसात, ताचे उपरांत फार्मसी आसा अँड सो ऑन. हे अशें जर हॉस्पिटल केले जाल्यार ते पूर्ण तालुक्या खातीर एक भूषण ठरतलें आणि त्याच बरोबर एक उत्तम आरोग्याची सेवा आमच्या सगळ्या ह्या लागींच्या परिसराक उपलब्ध जातली. सो ह्या निमतान आमचो प्रयत्न आशिल्लो की सरकारान बेगींतल्या बेगीन सुरू करचें. आमी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान हें आंदोलन चलयलें. सुरवातीक जेन्ना कृती समिती स्थापन जाली तेन्ना आमी अवेअरनेस कॅम्पेन केली. सगळ्या पूर्ण तालुक्या भितर आमी लोकांक जागृती केली. मागीर तातूंत पॅम्पलेट्स वाटली, बॅनर्स लायले चतुर्थीचे निमतान की लोकांक कळचें हें तें व्हडलें हॉस्पिटल आसा आणि हें हॉस्पिटल लोकां खातीर आसा आणि हें बेगींतल्या बेगीन सुरू जावचें. तेचे उपरांत पॅम्पलेट्स आमी घराघरांत पॅम्पलेट्स वाटल्यो. ताचे उपरांत आमी सगळ्या 20 पंचायती कडेन आमी वचून तांचे कडेन डेलिगेशन्स मेळ्ळे, तांकां हो विशय एक्सप्लेन केलो आणि सगळ्यांनी आमच्या उल्याक प्रतिसाद दिवन तांच्यांनी रेझोल्युशन्स घेतली. प्रत्येक पंचायतीन रेझोल्युशन घेतली की बेगींतल्या बेगीन हे हॉस्पिटल सुरू जावचें आणि ते आमचे कडेन सबमीट केले. त्या प्रमाणे आमी हेल्थ मिनिस्टराची भेट घेतली, चीफ मिनिस्टराची डेलिगेशन मेळ्ळें, तांकां मेमोरंडम दिले, आमदारा कडेन गेले, आमदारा कडेन आमी प्रयत्न केलो. ताचे उपरांत आमी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ तांचे कडेन हे मेमोरंडम्स दिले सगळे आणि सहर प्रयत्न केलो. आता पयरूच आमी मुख्यमंत्र्याची परत एकदा भेट घेतली, ताका रिमायंडर दिले की तुम्ही बेगींतल्या बेगीन हे हॉस्पिटल सुरू करपाचो जो सांगिल्लो उतर ते पाळात आणि सुरू करात म्हणून. आता गेले 2 वर्सां जो आमी फॉलोअप करतात प्रत्येक वेळोवेळी आमकां आश्वासनांच मेळ्ळी. बट पयर मुख्यमंत्र्यान एक निविदा भायर काडपाचो प्रयत्न केलो. हालींच ह्या उपक्रमाक आमचें यश येता म्हणजे 2 निविदा भायर सरल्यो जी टेंडरां पेंडींग आशिल्ली, लॉंग पेंडींग फॉर 3-4 years ती आतां भायर सरल्यान आणि हें काम आतां मातशें फुडें वता. पण केन्ना जातलें, कशे पद्दतीन सुरू जातलें, प्लॅन कितें आसा आणि डेट वायज ताचो कसो हें आसलो हें आमकां जो पर्यंत मेळना आणि ताचे खातीर हें आंदोलन दवरलें. ही शेवटची स्टेज. आमी जे 5 दिसाचें चेन हंगर स्ट्रायक दवरला आयच्यान सुरू जाला आणि 15 तारखेक एक मोठ्या प्रमाणान लोक येवन ताची टॉर्च रॅली म्हणजे मशाल मिरवणूक ITI तुयेंसून सुरू जावन ती हांगा कल्मिनेट जातली, हांगा जाहीर सभा जातली आणि हो विशय फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. ह्या सगळ्या आंदोलनात ज्या ज्या लोकांनी आमकां सहकार्य केलां, खास करून प्रेस बंधू तुम्ही सगळे लावून धरिल्लो हो विषय, सगळ्यांक धन्यवाद दिता. आणि ही आमची
5 दिसाची चेन हंगर स्ट्रायक यशस्वी करपाक सगळ्यांक सहकार्य करचे अशी मागणी करता. धन्यवाद. हो आमचो टप्पो आमी सुरू केल्लो 9 तारखेर CMाक निवेदन दिलें. निवेदन म्हणल्यार एक रिमायंडर कसो आसलो. आयज उपोशण केलें, सांखळी उपोशण आयज सावन सुरू जालें. फाल्यां थान चालू आसतलें 4-5 दीस. फाल्यां हरमल गांव, पालये, केरी आनी मांद्रे गांव हांकां जबाबदारी दिल्ली आसा. 13 तारीख मोरजी, आगरवाडा, चोपडे, पार्शे ह्या गांवांक जबाबदारी दिल्ली आसा. 14 तारीख तोरसे, विनोडा, धारगळ आनी कोरगांव हांकां जबाबदारी दिल्ली आसा. आनी 15 तारीख पेडणे आनी उरलेले सगळे गांव. तशेंच 15 तारखे सांजे 5 जाल्या उपरांत मशाल यात्रा आमी काडटले. ही एक मशाल यात्रा भव्य अशी जावची त्या खातीर सगळ्या पेडणेच्या तरणाट्यांनी खास करून हे हितून भाग घेवचो अशी म्हाजी विनंती आसा. आयज तुमी हांगा सकाळच्यान आसात. तुमी आमच्या वांगडा उपोशणूच केला आणि असे दुसरे पत्रकार येवन गेले, तांच्यांनी सगळ्यांनी कवरेज दिली. आनीक दुसरे भायले लोक येवन आमकां प्रोत्साहन दिले. सगळ्यांचे आमी आभार मानता, सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. अशेंच फाल्यां आमकां पाठिंबो मेळटलो अशी आस बाळगिता. आज 5 वरांचेर आमी सोंपयतले आनी फाल्यां 9:30 परतून हे आंदोलन चालू उरता. खंय तरी डॉक्युमेंटेशन जे आसा तेतून खंय तरी एक चूक जाल्या किंवा ती मोठी चूक जाल्या. कित्याक फाटल्या CMान आमकां सांगताना सांगलेले GMC लिंक्ड हॉस्पिटल आसतलें म्हणून, पूण एक्चुअली जर डॉक्युमेंटेशन पळयलें जाल्यार खंय लिंक अशें खंयच केल्लेलें ना. तर काल आमी जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना तांकां सांगले ते प्रोसेस कर म्हणून. आनी तेणी आमकां खरें सांगलेलें की कालच्या पयरच्या दिसाच्या आदी म्हणजे काल मेरेन तरी तेणी सांगलेलें की आपूण तुमकां ते GMC लिंक्ड असो डॉक्युमेंटरी धाडटा म्हणून. पूण जालें कितें, तेणी तसो हे धाडूंक ना म्हणून आज हांगा बसचें पडलें. म्हणजे तेणी अशें म्हटलें, तेणी मान्य केलें तें की खंयच डॉक्युमेंटेशनान GMC लिंक हॉस्पिटल ना. तुवें हॉस्पिटल आसा प्रायमरी हेल्थ तें अपग्रेडेशन अशें सगळे डॉक्युमेंट आहात. जो पर्यंत ते लिंक जावचें ना तर ते दोतोर हांगा आमकां पावचें ना सगळे. आनी आमी मागता कितें, जे अपग्रेडेशनाक जे कितें दिलात 320 पॉयंट्स आसात, ग्रावंड फ्लोर, लोअर ग्रावंड फ्लोर आनी फर्स्ट फ्लोर, हेचेर जशें आसा विथ 2 ऑपरेशन थिएटर, ऑडिटोरियम 400 लोकांचो, हे सगळें आसूनच ते हॉस्पिटल करचें. पूण हे उरलां कित्याक तर आतां तेंच्या मतीन ते अशें सांगतात. म्हणजे आनीकूय एक मुद्दो फुडें वाडलो मागीर. तेणी अशें म्हटलें की ऑपरेशन थिएटर आमी चालू करूं शकनात. कित्याक बाकीची जी PHC हेल्थ सेंटर आहात गोंयांत एल्सवेर, ते हेल्थ सेंटरांनी सगळीं ऑपरेशन थिएटरां बंद आहात. कित्याक जे हांगा हे करतात MBBS जातात किंवा जे ऑपरेशन करपी दोतोर आसात, हे लोक 1 वर्साचो फक्त बॉन्ड आसता तांकां. आनी 1 वर्साचो बॉन्ड जालो काय ते सगळे भायर एब्रॉड वयतात म्हणटात. म्हणून तेचेर उपाय आसा की तो बॉन्ड आसता हो 3 वर्सां किंवा 5 वर्सां करचो. कित्याक इंडियेन भारतान आमच्या बाकीच्या स्टेटींनी कांय जाग्याचेर 10 वर्सां बॉन्ड आसा, तो कांय जाग्याचेर 5 वर्सां आसा. तसो आमचोय तो डॉक्टरांचो बॉन्ड हो 5 वर्सां करचो, तरूच तांकां डॉक्टर मेळटले. नाजाल्यार ऑपरेशन थिएटर जे जाला ते सद्या आसा ते पद्दतीन GMC डॉक्टर कोणाक दिवंक शकना. दुसरी गजाल अशी आसा, कांय लोकांक दिसता डॉक्टरांक की सद्या सुद्दां हांगासरली खबर काडली जाल्यार कळटा की हांगा जे डॉक्टर अपॉयंट आसात पगार हांगासून घेतात, पूण काम खंय म्हापशा बसतात किंवा पणजे बसतात, ते डॉक्टर येयत नात. तो सुद्दां हांगासरलो एक व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक पेडण्याच्या हेल्थाचे पळोवपाक आमचे लोकप्रतिनिधी कमी पडटात काय आमी लोक कमी पडटा ते कळना. जर आमीच जर काम करपाचें आसलें दर फावटी आमकां जर हांगा येवन बसपाक जाय जाल्यार आमी लोकप्रतिनिधी निवडून दिला ते कित्याक दिल्यात, हो एक प्रश्न आसा. म्हणून तुमी म्हणटात तशें दर फावटी हे अशेंच करचें पडटलें अशें दिसता. अशेंच करचें पडटलें जाल्यार आमी हे फावटी तयारीन आसा. हेचे फुडली तयारी आमची अशी आसा की प्रत्येक माणसा कडल्यान पेडण्याच्या म्हयन्याक 1 रुपया लागीं करप आनी त्या पयशांनी तरी आमी हे चलयता हॉस्पिटल किंवा अख्ख्या गोंयच्या लोकां कडेन ते पयशे मागून चलयता, सरकाराक जमना जाल्यार अशीय तयारी आसा. कांय वक्तार अशेंय दिसून येयलें आमकां की हांगासर हे जे हॉस्पिटल आसा तो PPPक दिवपाचो एक प्रयत्न जालो म्हणजे चलता असो डावट आसा. कित्याक इतली सदी येदी व्हडली 100 कोटी जर आमी धरले डेप्रिसिएशन खंयच्याच गजालीचें आसता एक डेप्रिसिएशन दर वर्साक जे एसेट आसतात व्हडले तेजे 5% जरी डेप्रिसिएशन धरले जाल्यार आतां 4 वर्सांनी तेजी 20% कमी जाल्या. म्हणजे जे 100 कोटी आमी इन्वेस्ट केल्ले तेजी एक्चुअल व्हॅल्यू आतां 80 कोटी जाल्या असो म्हणूं येता. दुसरी गजाली जे सगळे सामान हांगा हाडूचें आनी तेजे रिटेंडर कितले फावटी काडटा. जे मॉर्गाची जे थोडे जे क्यूब्स आसतात क्युबिकल्स कितें आसतात ते सगळे हाडून फोंड्या दवरल्यात, ते आजून हांगा पावोंक ना. म्हणजे एकंदर अशें दिसता की सरकारची अनास्था आसा पेडणेकारां कडेन किंवा आमी पेडणेकार तरी कमी पडटा दिसता. किंवा अशें दिसता गव्हर्मेंट ऑफिसरांक हे जर चालू केले जाल्यार त्या डॉक्टरांक हांगा येवचें पडटलें आनी तांकां ती शिक्षा कशी हांगा येवप.
तांकां पेडण्या म्हणजे शिक्षा दिसता. तर सांगूंक सोदता सगळ्यांक, तुमकां वाळपय आनी सांखळे पावोंक जितलो टायम लागना तेच्या पेक्षा 15 मिनटां कमीच लागतात आमच्या पेडण्या पावपाक. तितले आमचे रस्ते आतां बरे आहात. म्हणून जे सरकारी ऑफिसर जेंचेर आतां आमी सुरू केला पळोवपाक की खंयच्या ऑफिसांनी फायल अडोवन उरता ते आतां पळोवपाक सुरू केला. जर ते एकदां कळ्ळे खंयच्या फायल हाडटा त्या ऑफिसरांचेरूय आतां सकरांत आतां येवपाची तेंचेरूय सकरांत आमी हाडपाचें आसा. नमस्कार, हांव सुवर्ण आरमाळकर, तुया गांवचे रहिवासी. आयची हे उपोशण जे आमी ठरयलां आनी लोकांक निवेदन केल्लें, विनंती केलेली की लोकांनी आपली उपस्थिती हांगा दाखोवची म्हणून. हो विशय राजकारणाच्या पलीकडे आसा. हे जे हॉस्पिटल आसा, जे एक स्वप्न आमकां एका आमदारान दाखयलेलें की हे हॉस्पिटल तुमच्या खातीर आसतलें, पेडण्याच्या लोकां खातीर आसतलें, तितून जॉब सुद्दां क्रिएट जातले हांगासरल्या लोकल लोकां खातीर म्हणून. पूण गेली 12-13 वर्सां जाली ही इमारत अशीच उबी आसा. जर चालू जावं शकना आसलेली ही स्वप्नां दाखयलीत कित्याक? आनी आयज ह्या स्वप्नांचेर तुमी असो बुलडोजर फिरयले अशें करतात. ह्या हॉस्पिटलान जे आमच्या तुयाचें धाकटुशें हॉस्पिटल आहा तितूंतली कांयश्यो गजाली, कांयश्यो तुमी सेक्शनां थंय व्हरून दवरता. एदी व्हडली बिल्डींग तुमी उबारतना कांयच विचार करूंक नासलेलो. सरकार हेचे कडेन दुर्लक्ष कित्याक करता? आमचे आरोग्य प्रथम आसा आनी प्रथम आमची ती गरजूय आसा ते दिवपाक निश्काळजीपणां कित्याक करूंक जाय सरकारान? जी बिल्डींग उबी करतना एक सादारण मनशाचो टॅक्साचो पयसो तुमी वापरलात, तशीच ताका सेवा दिवपा खातीर इतलो विलंब कित्याक? ज्या गांवाची गरज हे हॉस्पिटल आहा, आमच्या पेडणेकाराचो स्वाभिमान आसा, अभिमानाची गजाल आसा की तुया सारक्या गांवान येदे व्हडले हॉस्पिटल GMC लिंक 100 बेडीचे हॉस्पिटल तयार आसा, तरी ते चालू जायना. ही सगळ्यान व्हडली दुखद गजाल आमच्या खातीर, खास करून तुयेंतल्या लोकां खातीर आसा. चिंबल सारक्या एरियेन तुमी युनिटी मॉल बांदता, थंय लोकांची गरजूच ना तेची. पूण हे तुयेंतलें हॉस्पिटल हांगासरले पेडणे तालुक्याच्या आनी तेज्या भायर सरभोंवतणीच्या लोकांची गरज आसा. अत्यंत गरजेची वस्तू आहा ती प्रोवायड करतना तुमी फाटीं कित्याक रावतात? म्हाजी सरकारा कडेन हात जोडून विनंती आसा की बेगिनांतल्या बेगीन हें हॉस्पिटल चालू करून ही सेवा तेंच्यांनी आमकां दिवची. तशीच ह्या पेडण्याच्या तालुक्यांतल्या लोकांक, तशेंच ते सबभोंवतणीच्या लोकांक हांगासर नोकरी गावूं शकता. त्यांचोय विचार करचो, आमच्या युथाचो विचार करून तेंच्यांनी ही पावलां बेगिनांतले बेगीन उखलची आनी हें हॉस्पिटल चालू करून ह्या पेडण्याकारांक ते दिवचे अशी म्हाजी मागणी आसा सरकारा कडेन. देव बरें करूं. हांव एक पेडणेकार आनी तुयेंकार आनी म्हाज्या गांवांत हें हॉस्पिटल येवपाचें आसलें. एक गजाल पुराय गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाची गरज आसा की आमी हांगासर ह्या धरणे आंदोलनाक कित्याक बसल्यात. तर 2012 जेन्ना BJPचें सरकार आयलें तेन्ना हांगासर अख्ख्या पेडणे तालुक्या खातीर जें एकूच हेल्थाची जी सुविधा आसली ती हांगासर तुयें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. 2012 जेन्ना BJPचें सरकार आयलें तेन्ना हें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपग्रेड करपाचो निर्णय सरकारान घेतलो आनी त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हांणी तें अपग्रेडेशन केलें. मागीर 2014 जेन्ना पार्सेकर मुख्यमंत्री जाले तांकां दिसलें की आपूण मुख्यमंत्री जाल्ल्या कारणान पेडण्या खातीर एक असो प्रकल्प राबोवचो जो प्रकल्प दूरगामी अशा पद्दतीन पेडणेकारांच्या फायद्याक पडटलो. आनी पेडणे तालुको हो एकी जाग्यार कोस्टल बेल्ट आनी दुसऱ्या जाग्यार मोपा विमानतळा सारको प्रकल्प, फुडल्यो जर गरजो पळयत जाल्यार पेडण्यान फूल फ्लॅज हॉस्पिटल जावप हें सामकी गरज आसली. आनी तोच विचार करून तांणी हांगासर हें GMC लिंक्ड हॉस्पिटल अशा पद्दतीची संकल्पना तांणी तयार केली आनी ह्याच संकल्पनेचेर आदारीत तांणी GMCचे सीटूय वाडयले. ते सीट वाडयले म्हणून हांगासर GMC लिंक्ड हॉस्पिटल आमकां मेळपाक शकलें अशा पद्दतीची आमकां म्हायती त्या वेळार तांणी दिल्ली. आयज फाटल्यान आमच्या जवळ जवळ 100 कोटी रुपया खर्च करून एक भव्य अशी इमारत सरकारान बांदल्या. हे पयशे कोणाचे? आमचेच लोकांचे, जनतेचे पयशे. ही इमारत बांदून आतां कितलींशींच वर्सां जालीं, अजुनूय हॉस्पिटल सुरू करपाच्या बाबतींत सरकारा कडल्यान कांयच हालचाली दिसना. आतां हे नेमकें कित्या खातीर सरकार आरोग्याच्या बाबतींत अशा पद्दतीन चाल ढकल करता? जेन्ना मुख्यमंत्री हांगासर जिल्हा पंचायतीच्या प्रचाराक येयल्ले त्या वेळार मुख्यमंत्री पेडण्याच्या विकासा बद्दल जेन्ना उलयताले तेन्ना तांणी म्हटलें की पेडण्यान आमी हायवे केलो, पेडण्यान आमी मोपा विमानतळ केलो, पेडण्यान आमी आयुष हॉस्पिटल केलें. पुणून पेडण्यान हांगासर जें आमकां आश्वासन दिल्लें भाजपाच्याच सरकारान, मनोहर पर्रीकरान, लक्ष्मीकांत पार्सेकरान
त्याच भाजपाच्या सरकारा कडल्यान आमचेर हो अन्याय कित्याक जाता हो आमचो पयली मुखेल प्रश्न. आतां हें हॉस्पिटल सुरू करपाच्या बाबतींत नेमकी अडचण कितें तर आमकां तरी आरोग्य खात्याच्या बाबतींत किंवा हेल्थाच्या बाबतींत हें हॉस्पिटल सुरू न करपाक कारणां कांयच दिसना. कसलो तरी सूड ह्या पेडणेकाराचेर हें सरकार उगयता काय असो आतां आमकां प्रश्न पडला. आतां म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार थंय सामान हाडून त्या पुराय बिल्डिंगेन उडयल्लें आहा. कोट्यांनी रुपया त्या सामानाचेर खर्च केल्या. जेन्ना प्रत्यक्षान हॉस्पिटल सुरू जातलें तेन्ना तें सामान उपयोगान येतलें काय ना हाचोय कोण विचार करिना. पयली गजाल ती म्हटल्यार हे सगळे गजाली आंदोलनां निवेदनां हेच्या पयलीं सगळीं जालीं. आतां निमणो उपाय म्हणून हे धरणे आंदोलन करपाचो डिसिजन हो ह्या तुयें हॉस्पिटल नागरीक कृती समितीन घेतला. आनी तुमी ह्या व्हिडिओचेर पळयत आनी हांगासर जेमतेम 20 लोक बसल्या आनी ह्या आंदोलनाक कांय दम ना अशें जर सरकार समजता जायत जाल्यार पेडणेकारांक दम येवपाक टायम लागना हें ह्या पयलीं पेडणेकारांनी दाखोवन दिल्लें आहा. सरकाराक जर अशें दिसता की सगळ्यांनी आपली कामां धंदे सोडून हांगा येवन बसपाचें तशें जावं हे प्रातिनिधीक हांगासलो एक एक मनीस म्हणजे तेचो गांव हो प्रत्येक मनीस हांगासरलो त्या गांवाचें प्रतिनिधित्व करता. सो गर्दी जमोवपाक आनी दम दाखोवपाक पेडणेकारांक कोणी आव्हान दिवपाची गरज ना. ते पेडणेकार सारके जाणात. आतां हरमलकारांनी मशाल मोर्चा काडून आपली एक मागणी मान्य करून घेतली. त्या उपरांत पेडणेकारांक आनीकूय आपापल्यो मागण्यो मान्य करून घेवपाक कितें करपाक जाय हें पेडणेकारांक खबर आसा. हें धरणे आंदोलन आयच्यान सुरू जाला. 15 तारखेक ह्या धरणे आंदोलनाचो समारोप हो भव्य अशा मशाल मिरवणुकीन करपाची योजना आसा. पूण ती वेळ सरकारान हाडची न्हू. कारण आमचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले. मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां की आपूण लिखीत स्वरुपान हांगासर GMC लिंक्ड हॉस्पिटलूच जातलें अशें आपूण बरोवन दिता तुमकां. आमी सांगलें जो मेरेन आमच्या हातीन मेळना तो मेरेन आमी फुडलो निर्णय घेवचे ना. सो जो मेरेन तें आमकां हातीन मेळना तो मेरेन आमचें हें धरणे आंदोलन सुरूच उरतलें. 15 तारखे मेरेन जर सरकार आमच्या सहनशिलतेची जर परीक्षा पळोवपाक सोदता जाल्यार निश्चित सरकारान पळोवची. 15 तारखेक आमी आमचें भव्य दर्शन जें आसा तें हांगासर मशाल मोर्चा काडून आमी सरकाराक दाखयतले. आयज आमकां रस्त्यार देंवचें पडलें, बसचें पडलें, उपोशण करचें पडलें आमच्या आरोग्या खातीर, आमच्या पेडणेकारांच्या आरोग्या खातीर. कारण आमचें आरोग्य खंय तरी धोक्यान आसा हें आमकां आयज दिसून येयलें. आमच्या खातीर सरकारान येदी व्हडले आमकां पांढऱ्या हत्ती करून दाखयला. कोर्ट्यांनी पयशे मोडून बिल्डींग दवरले बांदून, तिचो फायदो झिरो. आयज जितली वर्सां आसा खंयच्योच इलेक्ट्रॉनीक पार्ट्स आसा जी 6 म्हयने वॉरंटी दितात. आतां हेंच्यांनी कितल्या म्हयन्याची वॉरंटी घेतल्या खबर ना. जी 10-12 वर्सांची मशिनरी थंय दवरल्यात त्यो. आनी बिल्डिंगाची गॅरंटी लायफ टायम कितली येतली खबर ना. ऑलरेडी अर्दी वर्सां सोंपलेली आसा. हेच्या फुडें परत 10 वर्सांनी कट्टले की बिल्डींग मोडून काडले आनी दुसरे कॉन्ट्रॅक्ट काडटले. म्हणजे आमी पेडणेकारांनी वचप खंय आनी करप कितें. आतां हे सुसज्ज हॉस्पिटल जे बांदपा खातीर आमकां तेंच्यांनी गॅरंटी दिली आनी आमी तुमकां दिता हॉस्पिटल. बांबोळी लिंक GMC लिंक हॉस्पिटल करता म्हणून सांगलें. तेजो अजून पर्यंत पत्तो ना. 2 आमदार आसा, 2 आमदारांचो अजून पर्यंत ब्र ना. एक आमदार सांगता अधिवेशन जालें का आपूण ओपन करता. एक आमदार सांगता थंयसर हें ना ऑक्सिजन फॅसिलिटी तो पर्यंत आपूण तें हँड ओवर घेवंक शकना. आनी मंत्री सांगता तूं तुज्या हातीन घे म्हणून. हेंचे जे म्हणटा तशे उंदरा बोकल्याचे खेळ आसा पळय न्हू हे आमकां खेळयतात हेच्या मदीं आनी आमकां भितर नाचयतात. आमकां एक म्हणटा तशें दाखोवन दितात की आमी आमच्या भितर तुमच्या खातीर खूब वावरता म्हणून. एक्चुली हे आमच्या पेडणेकार खातीर कांयच करिना. भुरग्यांक ना खेळपाक ग्रावंड ना, सर्वीस ना, खंयसर डेव्हलपमेंट ना, कसलेच हे फॅसिलिटी. इवन आतां आरोग्याची तरी खेळनाकात आमच्या. एटलिस्ट आरोग्य तरी आमचे बाबा आमकां जोगांनी आमचें लायफ आसा तें आमच्या खातीर मेळोनी. बांबोळ्यान वचसर लोकांची हालत कुत्र्याक नाका जाता, अक्षरशः कुत्र्याक नाका जाता. आमकां तीच हालत हांगा बेकार आहा ती हांगा आमकां सुदरुनी, हांगा सारकें जावनी. आमी इतलेंच मागता की आमचें जें हॉस्पिटल आसा तें आमकां दिवचें. जशें बांबोळेचें हॉस्पिटल तशें हॉस्पिटल आमकां हांगा सुविधा दिवच्यो इतलेंच मागता. देव बरें करूं. हे 2 मेजर मागणे घेवन कृती समिती आज धरणे उपोशणाक बसलेली आसा. 4 दिसां पयलींच आमदारांची बायट दिली तेन्ना आमदारान स्वता म्हटलें की हिवाळी अधिवेशना उपरांत आपूण हॉस्पिटल फूल फ्लॅश सुरू करता. पूण ते सुरू करतना टप्प्याटप्प्यान करतलो. पयलीं 50 खाटींचे घेतलो आनी जर बरो रिस्पॉन्स येयलो फुडें जाल्यार आनीक 50 खाटी वाडयतलो. जसो की एक बिझनस आसता कोणाचो तरी गुदावान माल खपलो जाल्यार आनीक परत माल घेतलो. त्या पद्दतीन आमदारान तिचें डेफिनेशन केलां. पूण आमी आमदाराक सांगूंक सोदता की हॉस्पिटल हें टप्प्याटप्प्यान सुरू करप नासता, तें एकदांच सुरू करप आसता. फूल फ्लॅश सुरू जालें काय पेशंट सुरू जाल्या उपरांत पेशंट येतले. 100 बेडी आसल्या ऑटोमॅटीक बेडी भरतले. 10 बेडी भरले काय परत 10 बेडी हाडप
हो विषय वेळी लागना. त्याच्यावर त्यांनी हे बी म्हटलं की आम्ही जे स्टाफ घेतले ते स्टाफ CMान सांगला पळय ताका HR स्टाफ रेडीमेड घेतले. तूं जर HR जर रेडीमेड स्टाफ जर भरता न्हू जाल्यार 6 म्हयन्या पयलीं जेन्ना तूं आमकां लोकप्रतिनिधी जमयलो जेन्ना इन्स्पेक्शन जाल्लें हॉस्पिटलाचें डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस आसले तेन्ना स्वता आमदारान सांगलें तुमी प्रेस आसले तुमी सगळ्यांनी हेडलायनीचे प्रसिद्धी माध्यमांतसून बातमी येयल्ले की 2-3 हजार भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो पेडणे तालुक्यांतल्या विविध वॅकन्सीज आहात तेतून लिफ्ट ऑपरेटर आसात स्टाफ आसात क्लार्क आसात मागीर नर्सीस आहात इवन थोडे जर डॉक्टर कोण आसात जाल्यार तांकांय बी मेळटले म्हणून हें आश्वासन जाहीर जाल्लें सगळें पब्लीश जाल्लें. पूण आतां आमदाराची भाशाच बदलल्या. आमदार म्हणटा आपूण हॉस्पिटल टप्प्याटप्प्यान सुरू करतलो आनी स्वताच सांगता की आपूण हिवाळी अधिवेशनान सुरू करता म्हणटा. जाल्यार आमदार जेन्ना सांगता की हिवाळी अधिवेशन जेन्ना आपूण सुरू करता तेचेर आमी विश्वास कसो दवरपाचो. खरो जर हें पळयत जाल्यार हिवाळी अधिवेशनान जे डिमांड आसतात हेल्थाचे डिमांड असतात त्या टायमार आमदारान हेल्थ मिनिस्टराक तो डिमांड घालपाक जाय की हॉस्पिटल सुरू जातलें काय म्हणून. तेन्ना हेल्थ मिनिस्टरान सांगपाक जाय की येस आपूण करता आपूण 26 तारीख करता नाल्यार 2 तारीख करता. ही डेट अधिवेशनांसून जेन्ना हेल्थ मिनिस्टर दितलो तेन्नाच तेचेर आमी विश्वास दवरूं शकता. हे स्टेटमेंट सगळे बदलत वयतात. आमदार म्हणटा पयलीं 2000 भुरग्यांक जॉब दिता आतां तो सांगता की रेडीमेड स्टाफ हाडटलो जे HR स्टाफ आहात ते. त्या पद्दतीन जर हॉस्पिटल सुरू जालें जाल्यार आमच्या हातीन कांयच मेळचें ना. एक वेळ हॉस्पिटल सुरू जातलें पूण स्टाफ आसचे ना. आतां जर हॉस्पिटल जर हिवाळी अधिवेशनान सुरू जाता जाल्यार रिक्रुटमेंट ऑफ स्टाफ आतां जावपाक जाय आसलें. आतां वॅकन्सीज येवपाक जाय पब्लीश जावपाक जाय सो दॅट इंटरव्यूज जावपाक जाय. आमचे कोण इलिजिबल कॅन्डिडेट्स आहात तेंचेर एप्लिकेशन्स दिवपाक जाय. तशें कांयच जायना. फक्त हॉस्पिटल सुरू करता म्हणटा मागीर रिक्रुटमेंट ऑफ स्टाफ खंय तर ते केन्ना सुरू करतले तुमी. वॅकन्सीज आतां आउट जावपाक जाय. सो सगळें हॉस्पिटल सुरू जातना सगळे फॉर्मेलिटीज फूल फ्लॅश फुडें वचपाक जाय. ताका ते फक्त सिस्टम आसता ती सिस्टम फॉलो जावपाक जाय. फक्त आमकां फक्त आमी पयर CMा कडेन गेले CM म्हणटा की आमी आपूण दिता म्हणटा हिवाळी अधिवेशन ह्या म्हयन्यान सोंपच्या पयलीं सुरू करता हॉस्पिटल. पूण जेन्ना आमी क्वेश्चन केलो CMाक की हेल्थ मिनिस्टर सांगता की बिल्डींग हाडून लोडेड ना बिल्डींग 100% रेडी ना हॉस्पिटल सुरू करपाक. स्वता हेल्थ मिनिस्टरान सांगला की जो पर्यंत बिल्डींग लोडेड जायना कंप्लीट बिल्डींग मेळना तो पर्यंत आपूण हॉस्पिटल सुरू करूं शकना. ते हॉटेल न्हू ते बिल्डींग रेडी जाले हाडले आनी भरले ते सगळे कॅटरिंग कॅन्टीन तशें जायना ते फूल OTज रेडी आसपाक जाय ऑपरेशन थिएटर्स ते लायट सगळे प्रोविजन आसपाक जाय. ते प्रोविजन रेडी ना अशें हेल्थ मिनिस्टर सांगता. हे जेन्ना आमी CMाच्या नजरेक हाडून दवरले तेन्ना CMान आमकां सांगलें की आपूण डिस्कशन करता मिटींग करता हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आनी तुमकां ईमेल करून कळयता म्हणून. पूण अजुनूय ईमेल मेळोंक ना आमकां. आतां अधिवेशन फाल्यांच्यान सुरू जाता. आमी परत आतां डिमांड करता की आमदार जर म्हणटा न्हू जाल्यार आमदारान डिमांड जेन्ना आसतलें हेल्थाचें त्या टायमार डिमांड घालपाचो हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आनी हेल्थ मिनिस्टरान ट्रू आश्वासन दिवपाचें अधिवेशनान दिवपाचें की आपूण सुरू करता हॉस्पिटल म्हणून. आनी तेच्या बरोबर आमदारान होय बी एश्युरन्स दिवपाक जाय की अनएम्प्लॉयड भुरग्यांक तांकां रोजगार मेळटलो म्हणून. ना जाल्यार आमदारान जाहीर माफी मागपाची बेकार भुरग्यांची जे पेडणे तालुक्यान भुरगे बेकार आहात जे आशेन आसात हॉस्पिटल सुरू जातलें आमकां जॉब मेळटले म्हणून त्या भुरग्यांची जाहीर माफी आमदारान मागपाची अशी बी आमची मागणी आसा. ह्या हॉस्पिटल GMC लिंक जावचें संलग्न जावंक जाय हेचे खातीर गेले आतां वर्सभर हो लढो सुरू आसा आनी सरकार हेलकावेतीत आसा आयज करतले फाल्यां करतले म्हणून. आनी म्हाका दिसता की दोनी आमदारूय ह्या गोश्टीक अपयश ठरलेले आसा हो प्रस्ताव फुडें व्हरपा खातीर. म्हाका याद करीशी दिसता की जर हे हॉस्पिटल GMC लिंक जालें जाल्यार ह्या हॉस्पिटलाचो फायदो जो आसा हो पेडणे तालुक्यांतल्या पूर्ण जनतेक जातलो. तुमी कासार रोडने जर वचून पळयशात जाल्यार कशी परिस्थिती आसा हेल्थ सेंटराची ती पळोवंक मेळटा. जर हे हॉस्पिटल GMC लिंक जालें आनी अत्याधुनीक सुविधा हांगासर उपलब्ध जाले जाल्यार प्रत्येक जो नागरीक आसा प्रत्येक पेडणेकार आसा ह्या सुविधाचो लाभ घेतलो. हेल्थाचो इश्यू गांभीर्यान व्हडलो विशय आसा आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याकूय सांगूंक सोदता आनी विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टराक की सरकारा भितर जी संगीत खुर्ची चल्ल्या त्या संगीत खुर्चीचो दुश्परिणाम पेडणेकारा खातीर जाता. आमी कितें वायट केल्लें पेडणेकारांनी आमच्यार हो अन्याय कित्या खातीर सरकार करता. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जी बिल्डींग जाय ती बिल्डींग वेवस्थीत तयार जाल्लेली आसा. यंत्रणा सुद्दां भितर आसली थोड्यो गजाली सगळ्यो घातलेल्यो पूण तरी आसून हे हॉस्पिटल सुरू जायना कित्याक. कोविडाच्या टायमाचेर हांगा 150 बेडी जे लोकां खातीर तयार केल्लेले ते हांगा येयल्लेले खंय सांग मल्टिपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान ते खाटी हांगा कित्याक घालूंक ना तेंच्यांनी. हांगा स्टार्ट तरी जातले आसले पूण आयज सरकार हे तुमी संलग्न करता म्हणून जशें आमच्या आतां भावान सांगलें की अपग्रेडेशन करता. अपग्रेडेशन नाका आमकां. अपग्रेडेशन पयलींच केल्लेलें हेल्थ सेंटर 3 कोटी खर्च करून हे हेल्थ सेंटर अपग्रेड केल्ले. अपग्रेड कित्याक करपाक जाय. भव्य अशी इमारत आसा त्या इमारतीन जे स्पेशलिटी डिपार्टमेंटां आसा जी GMCन आसा ती हांगा येवची. एक
डायबिटीजे खातीर युनिट ओपन केले म्हणून जावचें ना. सगळे स्पेशलिटीज आहे. जर एखाद्रे वेळाचेर इब्रामपूरच्यान गरोदर महिला जर ताका हांगा वयचें पडटा, कशे हाल काडटा ती पळयात तुमी सरकारा कडेन. त्या भायर रस्ते पिड्यार आसात. सो इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतीन सरकार फेल आसा. पूण हे जे गांभीर्यान म्हत्वाचो ह्या विशय आसा हो हेल्थाचो आसा. हो हेल्थाचो विशय वेवस्थीत सॉर्ट आउट करचो जेणे करून प्रत्येक पेडणेकराच्या आरोग्या कडेन आसा हो तांकां फायदो जावचो आनी बेगींतल्या बेगीन करचें म्हाजें सगळ्या पेडणेकारां कडेन आव्हान आसा. हांगा पक्ष पार्टी पॉलिटिक्स कांय ना. हांगा प्रत्येकाचो आरोग्याचो विशय आसा. जर कोणाक आरोग्याचे गजाली घडल्यो जाल्यार आयज धांव मारीत तांकां GMCन वयचें पडटा, कारण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा थंयसरूय तितकी सुविधा ना. सो तेजे खातीर म्हणटा की ही हांगा स्पेशलिटी सगळे आसा. हे सरकारान GMC संलग्न करचें आनी समस्त पेडणेकारांनी ह्या आंदोलनाक पाठिंबो दिवचो, कारण हे आमी हांगा जमले तितक्यांक हेल्थाचो इश्यू ना, ह्या सगळ्यांक जातलो इश्यू. आनी येणाऱ्या काळाची परिस्थिती लक्षांत दवरची सगळ्या पेडणेकारांनी, इतकेच सांगू सोदता. थोड्या पेशंटांक अक्षरशः स्ट्रेचराचेर घालून ते लॉबीन न्हिजोवन त्याचेर ट्रिटमेंट करता डॉक्टर. पण सरकारान हाचेर बारीकसो विचार करून बाबा जो आयज लोड हाचेर येता गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर तो जर तुमी कमी करतलो जाल्यार हे जे हॉस्पिटल आहा 100 खाटीचे हॉस्पिटल ते बेगिनात बेगीन सुरू करात न्ही. तुमच्या भितर जे कितें पॉलिटिक्स आहा ते सायडीक दवरात. सर्वसामान्य लोकांचो विचार करात आणि हे बेगिनात बेगीन तुवेंतले हे 100 खाटाचे बेडाचे जे हॉस्पिटल आहा ते सरकारान मातशें मनीसकेच्या दृश्टीन विचार करून आणि सर्वसामान्य लोकांक तेचे फॅसिलिटी मेळपाक लागून ते बेगिनात बेगीन सुरू करचे अशी आमची गव्हर्मेंटा कडेन मागणी आहे. तुवें हॉस्पिटल कृती समिती यांचे हांव खरें म्हणजे अभिनंदन करता. ह्या समितीन जे आपले कार्य अशें चालू दवरला की सरकाराकय जाग आयलेली आसा. सरकारे आतां कमिटमेंट दिता की जाता तितले बेगीन आमी GMC लिंक हॉस्पिटल घालता. पण ही कृती अस्तित्वात केन्ना येतली हो प्रश्न आसा आणि म्हाका दिसता ही डेफिनेटली यांच्या सगळ्यांच्या जे कृती आता यांच्यानी हातीन घेतल्या त्या हिशोबान ही नक्कीच येतली. पण सरकारान हेका टायम लावपाची गरज ना. खरें म्हणजे एअरपोर्ट येयलो, एअरपोर्ट सुरू जालो त्याच्या पयलीं ही हेचे आमचे हॉस्पिटलाचे हे आमचे पार्सेकारान सुरू केली. हेच कित्याक इनकम्प्लीट उरले हो प्रश्न आसा आमच्या सरकाराक. सरकारान त्याच्यासाठी जाता तितले बेगीनी जाता तितली GMC लिंक जे आमचे हॉस्पिटल आहा 100 बेड हे इमिजिएटली चालू करचे. ही काळाची गरज आसा. जर हॉस्पिटल आणि बरे बरे जर डेव्हलपमेंट जर पेडणेन येता जाल्यार ह्यो डेव्हलपमेंट आमकां कित्याक ना. ह्यो बेसीक रिक्वायरमेंट एक बाळंतीन जर ह्या आमच्या पेडण्या तालुक्यान जर आमकां म्हणजे तेची जे हॉस्पिटलाचे तेचे काय हे जावं शकना हॉस्पिटलान जर ते आमचे कडेन बेसीक रिक्वायरमेंट आसतना आमकां म्हणजे खूब हायली एडवान्स डेव्हलपमेंटाची काय गरज आसा. म्हाका दिसता ही पयली गरज आसा आणि सरकाराने जाता तितल्या बेगीन इमिजिएटली हाका टायम न काडटा जाता तितले बेगीन हे हॉस्पिटल आमचे GMC लिंक करचे जेणे करून संपूर्ण पेडण्या तालुक्या वांगडा इवन बार्देसकारांकय हेचो फायदो जातलो हे म्हाका आसा. तुम्ही पळयतात GNH.